गायन घेऊया A11 पेज नंबर 5 A11. Dewa Tua Matsorong Duka busuk bodoh kita Dewa Tua Matsoshivo Jivi duka bedo kita Dewa Tua Matsorong Duka busuk bodoh kita Dewa Tuhan Soshivo Jivi duka bedong kita Bapa Putra Katria Wondon Moy Masasna Bapa Putra Katria Wondon Moy Masasna. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी किरीत भाशेन देवाचो पूत मनीस जावपाची वीसबी ह्या दबाजीक परबीचो आमी समारोप करता तेन्ना आज किरीत भाशेन मारीच्या कोतावीन काळजाक समर्पण युक्रेन आनी रशिया ह्या दोनी देशां खातीर आमी आमचो पाप साहेब आज आख्ख्या संवसाराक सांजेच्या 9:30 वरांचेर हें समर्पण भेटयतलो. ताच्याच हें मनान धरून आमी आज पिराची दडवून आनी उपास करून किरीत भाशेन युक्रेन ह्या देशांत जें झूज मांडलां, जें झूज चलता, जंय आटे बिटे आसात त्या लोकां खातीर आमी मागूंक आनी थंय शांती वचूं म्हूण आमी किरीत मागणी आज करतले. आयच्या दिसा ह्या मिसाचे भेटेंत आमी मागतले सोंपून गेल्या मिगेल फ्रांसिस्को दिसोजा ताचे खातीर मागुया देवान ताका सासणाचो बिसो दिवन सुर्गींचें सूख फावो करूं. तशेंच आज मागुया जे कोण आपल्याचो जल्माचो दीस समरमता, जुदास हो आपल्याचो जल्माचो दीस समरमता ताचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया जी आमची बाबा भयणां हॉस्पिटलांत आसात, आमचो भुरगो क्रेसेंत इलाज घेवन हॉस्पिटल सर्जरी करून आपले हॉस्पिटलान ह्या दिसांनी इलाज घेता ताका बेगीनूच देवान बरो करूंक. तशेंच लोरेटो मोरायसाची सर्जरी जाल्या ताकाय देवान खरेंच आपल्या सगळ्या बरेपणान सांबाळूंक आनी ताचे इलाज बेगीनूच जावं म्हूण आमी ताचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया सगळीं जीं आपल्या खातीर मागूंक लायतात, जीं कोण पिडेंत आसात, जीं कोण कश्टवतात, जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात, असल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया. देवान तांकां आपल्या आशिर्वादान भरून सगळे तांकां बरेपण फावो कर म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे हे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवेय आसूं. बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा किरीत भाशेन देवाचो पूत मनीस जावलो आजची परब समरमता ही वीसबी मारयेक देवदूतान येवन परगुटलें, तूं जावन आसा देवाची चाकोन, तुजे सवे देवान तुका विचून काडली आनी आयक एका पुताक तूं चोलन दितली. आनी मारिया सगळीच घाबुरली सुरवातेक, पूण देवाच्या ह्या उल्याक तिणें होयकार दिलो आनी खरेंच आपूण देवाची माय जावंक ती पावली. देव आमचे मदें ह्या संवसारांत आयलो, आमकां ताणें सोडवून फावो केली देखून ह्या ताच्या व्हड देण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया आनी आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेतना उदीक आनी उदीक देवाची महिमा दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. काड सांतान दूख दवरतोल्या बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला.
Somya kakut kur. Tumpat kyang apung kailay, apung kailay. Krista kakut kur. आमची खातीर विनोती करच्या तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय सोम्या खाकूत कोर सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक देवाची तूस देवाची महिमा आमी गावुया. महिमान देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या संवसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोत्पेरा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या पासून आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुतार सोम्या देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती हे बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या बापा तूं मोवडतो आनी तुका टापूंक कोणूच शकोना तरी तुजो सासनीक सोब दाखवार मारेच्या कुसव्यात मुनिसांचो म्हूण तुवें येवजिले तो आमचो सुरवंडार खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आमी तिरबा वार्तान सोत मानता जसो तो आमचे मनशा स्वयंबाचो भागीदार जालो तशें सगळ्या मनशांक ताच्या देवीक स्वयंबाची भागीदारां जावंक पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवत चलयता सासनाच्या सासना. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्परान आकाजा कडेन उलोवन अशें म्हणलें तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक कुणा माग ती पातालांतल्या खोलायेंतली वो उंच स्वर्गावेली जावन पूण आकाशान परतीपाळ केलो ना हांव मागचो ना सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना तेन्ना
इजायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक. दाविदाच्या घोराण्या मनशाची सोंसणीकाय तिडोयली ती पुरो ना तुका? आतां देवाची तिडोवंक सोदताय? बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेस आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणगे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. योद आनी भेटोवण्यो तुका ना जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. तुजे कुशीक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फॉर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजांत तुज्यो सुमूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. सदांच तुज्या प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांव परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वासपणाचो हांव आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वासपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, पाडकुल्याच्या आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातोक काडून उडोवंक जायना. हेच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळाचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे तुजी कशी करूंक देवा हांव येतां. पयलो तो अशें म्हणटा, योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हें सगोट समृद्धी प्रमाणे वोंपता. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे पोरी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच कुशेच्या दोळणान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकूच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. Soy, 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 soy Salvespora. Soy, 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 soy Salvespora. Soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora. Soy Salvespora, soy Salvespora, soy Salvespora. सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, ताची मोहिमा आमी देखल्या. Soy, 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 soy Salvespora. Soy, 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 soy Salvespora. Soy,
Resporak, sois Sorvespo तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोलुलय, सर्वेस्पो तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, तुका तो देवा सवें कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पो देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोक्ती तुजे सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ह्या साव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोशिलो कोट सोरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. बाबा भयणीनो, आयचे दिसा आमी एक व्हड दोबाजीक परब समारंभांव देवाचो पूत मनीस जावपाची विसबी. आनी आयच्या दिसाक आमी काय बरें अंतर गीत आमचो जबाब जाला, हो पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. ही उतरां जेजूची, कित्याक ओम आनी बोली तुका नाका जाली सायबा, पूण म्हजी बोली म्हजी भेट तुका मानवली. आनी जेजू देवाचो पूत जावनय आपुणूच ह्या संवसारांत ताणें समर्पण केलें आनी ही ताची भेट सर्वेस्परा देवाक मानवली देखून जेजूची उतरां जाली, ओ पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. न्हूच ही जेजूची उतरां जाली बाबा भयणीनो, पूण ही सायबीण मायन आपल्या जिवितांत सदां काल ही उतरां सांबाळ्ळी आनी ती जियेली. मुखार बाबा भयण, आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. देव जायती विस्मितां करता इस्रायल पोरजे खातीर आनी एक विस्मीत देव करता आकाज ह्या राजाक. तो म्हणटा, देवाचेर विस्वास दवर, तुका सगल्या तुज्या दुस्मानान वेळो घातला, तुका ते आक्रमण करूंक सोदतात, पूण देवाचेर विस्वास कर. देव तुका सगल्या ह्या वायटांतलो निवारतलो, सांबाळटलो. पूण आकाज हो राजा भाव भयणो देवाचेर विस्वास दवरूंक विसरता. तरी पुतेन देव आपले पोरचेक साणिना आनी देव ताका अशें भासायता. आतां देवाची तिडोवंक तूं सोदताय गाय म्हणटच तो म्हणटा, इस्रायल प्रवाद्यान म्हणलें, आतां चीत दिवना एक दाविदाच्या घराण्या, मनशाची सोंसणीकाय तिडयली ती पुरो ना. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणां दितलो. कसली खुणां दितलो? आनी इस्रायल प्रवाद ही तांकां सांगता, पळय, एक आंकवार चोरी गोरबेस्त आसा, रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतली. इस्रायल प्रवाद्यान जें बाकीत केल्लें तें बाबा भयणीनो खरेंच आंकवार मरे सवें घडून येता. बाबा भयणीनो, कितें दाखोड करता? देव आपले पोरचे सवें काळा काळा विस्वाशी रावता. आपले पोरचेक तो सोडिना. आपले पोरचेक जें उतर तें भासायता
तें बाबा बिडनो वेव्हारांत घालूंक आनी तें पूर्ण करूंक देव दिसपोटी वावुरता. आनी हेच आयची परब समोरुमताना आमकां मेळटा. देवाची येवजण बाबा बीन इस्रायल पोरजेक तांबड्या दर्यांतल्यान पयले सद्याक गुलामपणांतले आपले पोरजेक देवान जें बासायल्लें ते मोसेसा वरवीं ताणें फुडाकार धाडून तांकां सोडयलीं. तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना बाबा बिडनो देवान आपले पोरजेक हाडली. बासायलेल्या देसान बाबा बिडनो आपले पोरजेक देवान पावयली. देव आपल्या उतराक विस्वाशी रावलो. हाका लागून हेब्रेवांक बरोवन काय बरें आमकां उतरां मेळटात. पाडकुल्यांचे आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडूंक उडोवंक जायनात. म्हणटकूच ह्याच पासो संवसारांत जेजून येताना अशीं कांय बरीं उतरां म्हणलीं. योद आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. कोणाची कूड? एके अस्तोरीची कूड. मनशाची कूड देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत येवंक सगळ्याच मूड पातकांतली हे अस्तोरेक देवान निवारली बाबा बिडनो आनी आपल्या पुताक ह्या कुसव्यान जल्म दिवंक ताणें तयार केली. आनी हींच उतरां आज आमकां हेब्रेवांचे चिठीन मेळटात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवड्याचेर म्हजे विशीं बरयलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. आनी देवाची खुशी करूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. जें कितें देवान ताचे उद्देशी येवजिलेलें तें पूर्णपणी ताणें आपल्या जिवितांत जियेलें आनी पूर्णपणी आपणाचीच कूड देवाक अर्पण करून कुर्सार मरून आमकां सगल्यांक पुनर्जीवन जावन सोडवण फावो केली. हो म्हणून गाब्रिएल देवदूत मारी सवें येता तेन्ना तो म्हणटा, तूं गोरबेस आसा, आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक तूं जल्म दितली. आनी मारिया भाव भयणीनो संवसारी मन, संवसारी चाल म्हणटच ती म्हणटा, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना, हें कशें घडटलें? कित्याक आमी जाणाव दादलो आनी बायल एक जाता तेन्नाच की एक अस्तोरी गोरबेस जाता. म्हणटच मारयेन स्वभावा बीन आपल्या चालत्या आपल्या मना प्रमाणे विचार केलो आनी देवदूतान तिका म्हणलें, देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. म्हणटच हें देवान येवजिलां, देवान तुका विचून काडल्या, तूं जातली देवाची आवय. म्हणटकूच भाव भयणीनो, सगळे खालतिकायेन मारयेक जेन्ना हें बाबार्थाचें सोत घुमून आयलें तेन्ना पवित्र आत्मो तुजें देंवतलो अशें भासायलें तेन्ना तिणें म्हणलें, आपूण बाबा भयणीनो आसा देवाची चाकून, जावं म्हजी सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी इतलेंच न्हय, देवान तिका तिच्या मावशे भयणी सवें जें कितें देवान व्हडविकायेन केल्लें, देवान जें कितें विस्मीत केल्लें तें तिका कळयलें. आयक, तुजी सोयरी एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वास ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. बाबा भयणीनो, देव आमचे सवें आमचे उद्देशी आनी आमचे वरवीं व्हड व्हड विस्मितां ह्या संवसारांत करूंक सोदता. आमी घडयेक देवाचे सहकारी जावंक जायते फावटी फाटीं सरता. वी आर वन ऑफ द इंस्ट्रुमेंट्स दॅट गॉड वॉन्ट्स टू यूज इन दीस वर्ल्ड. जायते घडी आमी हे देवाचे हातयारां जावंक जायते फावटी फाटीं सरल्या. ओ पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हीं उतरां जेजूची जालीं, मारयेची जालीं. हांव आनी तूं घडयेक जायते फावटी हांकडेता, हांव आनी तूं घडयेक जायते फावटी विसरता हें म्हणूंक, ओ पळय हांव येतां सायबा, तुजी खुशी करूंक आमी येता. कितले फावटी देव आमचे उद्देशी ह्या संवसारांत बरेपण हाडूंक सोदता. कितले फावटी आमचे उद्देशी देव आपली विस्मितां करूंक सोदता. आमचे उद्देशी देव घडये ह्या संवसारांत सेवा चाकरी आसा म्हूण दाखोवड करूंक सोदता. आमचे उद्देशी घडयेक देव आमचें उदाहरण, जिविताचें उदाहरण दुसऱ्यांक दाखोवन करून देवाचें राज विस्तारूंक वावुरता. पूण घडयेक आमी ह्या संवसारांत हें करूंक फाटीं उरल्या. आमी घडयेक देवाचे येवजणेक घडयेक फुडाकार दिवचे बदलेक आमी घडये हांकडेल्या. आमी घडयेक बाबा भयणीनो शेळे मोडाय दाखयले. आमी घडयेक फाटीं उरल्या. आमी घडयेक फकत प्रवचनूच केलां, जिवितांत जिवंक घडयेक आमी विसरल्या. आज जेन्ना मनीस जावपाची विसबी ह्या दबाशीक परबेक आमी बाबा समोरवणी करता तेन्ना आमचें जिवी जावं दी समर्पण देवाचे येवजणेक, आमचें जिवी जावं दी एक देख खालतिकायेन देवाची येवजणी आमच्या जिवितांत मानूंक, आमचें जिवी जावं दी दुसऱ्यांचे सेवेक भेटयलेलें, आमचें जिवी जावं दी देवाचें राज विस्तारूंक वावुरतलें.
हीच कृपा हे दबाजीक परबेचे दिसा आमकां मागून घेतना युक्रेन ह्या देशांत कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां खातीर मागुया. देवाची येवजण पयले सुवातेर शांती आसूं. ही शांती ह्या सगळ्या आमच्या फुडाकारांनी मानून घेवंक. उदीक आनी उदीक त्या राज्यांत मनीस कुळाक नाटक करूंक सोदतात ती येवजण तांची देवान फिस्कुटून उडोवंक आनी शांती ह्या देशांत वचूं म्हूण आमी तांचे खातीर मागुया. उबी रावया. सगळी आमची बाबार्थाची उच्चारणी ह्या वेळार म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पुरेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मरयता जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें क्रूस सुसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो जीव जालो. स्वर्गांत चडलो, सो पुरेदार देवाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिव्याक मेल्ल्याची मोजणी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें मोक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. गायन घेऊया C31 पेज नंबर 41. C31. संसारांतल्यो मोनसाक पेटो तुका सायबा ताका जाल्यो इतल्यो चालत्यो आनी ओळख्यो ओंगोनिका कश्यो मानत्यो. तुज्याच मोगान पोटाकलो सारकी सोयबा ताकने सोयलो तोच तुका करता पळय आनी आमचे करू देवो तुज्याच मोगान पोटाकलो सारकी सोयबा ताकने सोयलो तोच तुका करता पळय आनी आमचे करू देवो. मोच्या भावने मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुजो एकलोच पूत मनीस जालो ती गोडी आपल्या चोरोंबाची बागी गोडी म्हूण तुजी पोवी सभा ओळखून घेता आनी हो दबाजीक गूड समोरमून संतोशान तुका हो दिनवासनेचो योद्न भेटयता. तो तूं मोयपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत ह्या समारंभा वरवीं आमकांच आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस अदीक व्हरता बरीत आनी फोडादीक कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पुवीत बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो हो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
जेन्ना सुरवुंडार मनशा कुळाचो मनशा खातीर मनशा मदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत स्वर्गांत तान देंवलो आनी तुजे अगोणीत मोगाचे येवजणेचो मारीक ताणें संदेश हाडलो. ओकून बावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपली स्लान विकायलीनपणी ओळखून निश्कळूंक आंकवारीन तुजे चाकोनीन आपलो सबाब दिलो. तेच बागी घोडये तिचे निर्मळ कुसवेन पवित्र आत्म्याचे विचित पोदवेन तुजो सासणीक पूत मनशा मदें मनीस कसो जिवंक लागलो अशी तुजे पोजे केल्ली बासावणी पाळली तुवें विस्वाशीपणी आनी सगळ्या लोकांचे अंतरेक बागयले पुर्तेपणी. देखून ताचेच उदेशी थांबोन आसतना वयर स्वर्गार तुका वाकणटा देवदूतांचो दोलबार आनी तुजी किर्ती गावन उलासता सगलो संवसार. तशेंच आमचें कितोन पावू आतां तुजी मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूं म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत, पातकांची बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोरगो टुया तुझ्या कोसानी पुनर्जीवन पडा, पोरवी तुवें आमकां सोडयली सौम्या, संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवडीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळां रगो सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत फाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगत चोपोती बागयोन सुसे बागयोन धरून सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याचे सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्विदार बापा सर्वोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. ओ पुढे हांव येता तुजी खुशी करूंक हांव येता. देवाची खुशी दिसपोटी आमच्या जिवितान आमी करूंक जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. खतखत्यान जेजून शिकयलेलें मागणें आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताने पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद हे करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेक जावं तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेसू सदांच बापाची खुशी करूंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
दोनी करो सगळ्या खालचा लिस्पो तुझो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता काळीज मोचें तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता काळीज मोचें तुका दिता कितलो मोजो मोगूक केलोय म्हाका रोचलोय म्हाका पोसलोय एक मोजो ओप्राचो स्लोय एक मोडांतलो म्हाका राखलोय देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता काळीज मोचें तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता काळीज मोचें तुका दिता प्रार्थया भोव मोगाळ बापा आंकवारीन आपल्या कुसव्यान घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलें हो भावार्थ सदांच सांबाळूंक आनी पुरगोटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जिवनपणाचे सोक्तीन सासणीक सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन बाबा भयणो आज पाप साहेब आख्या संवसारांत भिसपाचे बरोबर मारयेच्या कोताबीण काळजाक समर्पण करतलो हे मागणें आतां आमी करतले आज 9:30 वरांचेर मागता सगल्यांनी आपआपल्या घरा लागीं पडोवचें आनी सगल्यांनी आज आख्या दिसाक उपास त्याग आनी प्राचीत करून हो वेळ सारचो मागण्यांत आनी खिरीत भाशेन हो युक्रेन आनी रुसिया ह्या देशांत ती झूज चल्लां तें झूज थांबोवंक आनी शांती येवं म्हूण आमी मारयेच्या काळजाक युक्रेन हो देश आनी रशिया हो देश भेटयतलो पाप साहेब तेच भेटोवणेंत आमी वांटो घेवया आनी उदीक शांती वचूं म्हूण आमी मागुया सगळीं म्हज्या फाटल्यान हे मागणी म्हणटली नमान मरये देवाचे पवित्र सोबेचे आनी आमचे माये स्वर्गार संवसाराचे राणी आनी किरीत भाशेन सवस्कायेचे राणी आमच्या फ्रांसिस्क प्राप साहेबा आनी सर्व संवसाराच्या दिसपां बरोबर आनी आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटान सगल्या मनीसकुळाक आमी तुजे मुखार दवरता आनी ह्या आमच्या झगड्या झुजां खाल
कोश्टवतल्या जगांत देवाची शांती सवस्काय पसरोन येवंक तेच देवा सोरशी तुजी पदवेदार विनोती आमी मागता. आमच्या बागयोंत बापा बरोबर ह्या वेळार आमी किरीत भाशेन रुसिया आनी युक्रेनिया ह्या देशांक तुज्या कोतावीण काळजाक समर्पिता. कसलोच ओर्त नाशिल्ल्या झुजाक लागून कितलो नास तडप मडप उलपावप आनी इनोसेंट मनशाचो जिवाचो आनी फामिलीचो सत्यानाश तुय जाता तें तुका सगलें थावें. त्या राग क्रोधाच्या वायटव्या ओतम्या काल जुस्तोल्या देसांचेर बेगीनूच देव शांती देवूंक आनी हे तरेन अस्वस्थ जालोल्या न्हय फकत त्या दोन देशांचेर पूण आख्खे पृथ्वीचेर परतून सवस्थी आनी न्यायदान देवू शिकोर. त्याच बरोबर भारत आमच्या देशा आनी गोंय आमच्या परदेसा खातीर आमी तुका विनयता. आमचे मदें समाजा आनी धर्मा संबंदीन हांगा तुय सतावणी आनी अत्याचार उपरासतात आनी वस्तू जिवाचो विद्वास पासून जावंक पावता. समेस्त मनशांच्या काळजांनी देव शांतीचो अंतरेक वाडय आनी आमी सगल्यांनी देवाच्या न्यायाखाल जिवन एकाच मनीस कुटुंबाची वांगडी कशी जिवशी कोर. शेकी मोगाचे माये आमच्या खासगी जिवितांत आमी देव शांतीची आनी बोगसण्याची जिवी साधना जावंक तुजी कृपा आनी आदार आमकां फावो कोर. आमेन. थोडो वेळ उगी रावन ह्या देशा खातीर आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया T19 पेज नंबर 211 T19. देवाच्या